Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. गोयचे टुरिझम पडला, देशी विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो पडला, परिणाम जावेता म्हणून मायकलाचो काल हिडावन जालो. इन्फ्लुएन्झर म्हारग पडल्यात. दर्या देगेचेर नितळसाण, कायदो सुवेवस्था जाय, पावलां उखलूंक जाय. मायकलाच्या विधाना उपरांत स्टेक होल्डरांच्यो प्रतिक्रिया. आता आमचे असोसिएशन सगळ्यांचे गोंयांचे टुरिजमान इन्वॉल्व आहा ते 4-5 मागण्यो कंटिन्युअस आहा. Those 4 demands are, one is that there should be technology in transport, which is very important now because it is available all over the world. It's time everyone got together and found a way, if not to get apps like Ola and Uber, at least to get local apps which will also give a fair price to drivers. Second issue remains about touting. Touting is a major issue which is affecting tourism all over Goa. Third issue remains about your on the beach order and safety, especially on shacks, where we have seen that it's becoming totally like a wild west. We need to have that. There should not be too much noise. The guests should be able to enjoy the experience rather than music blaring all over. A fourth issue pertains to cleanliness. As we see all over Goa, we have seen waste not being managed properly. Beaches are relatively managed clearly, but the rest are not. And the fifth issue refers to over-tourism. There is a lot of demand for tourism, lot of houses and capacity come up, which is affecting tourism in Goa. Other than the hotels, हाच्या पयले सगळे जे बिझनेसवाले आहा ते त्रासान पडलेले आहा आनी आमी घडये घडये सांगत येयलेले आहा की हे जे आमचे आहा बिझनेस जे आहा ते लो जालेले आहा म्हणून, पूण गव्हर्मेंटान तेजेर इतली एक्शन घेतलेली ना. जरी तर आजून पासून जर गव्हर्मेंट तर हेजेर कितें करूंक सोदता जाल्यार आजून पासून गव्हर्मेंटाक हेजेर करपाक ही शक्यता आहा. क्राउड कांय आसूंक ना. मागीर डिसेंबरांत बिफोर क्रिसमस टील एंड ऑफ फेब्रुवारी वॉज अ गुड सीजन. बट मार्च आनी एप्रील सारकें पोतून लो. आनी वसले न्हू लास्ट हांव आतां म्हाका 32 years जालीं शेक घालूंक लागल्यार वसले सीजन हेका आमचे फेब्रुवारी जावन मार्च आनी एप्रिलान इतले लो ट्युरिस्ट केन्ना पळोवना आमी. सो हें कित्याक लागून जाता? जे सोशल मिडियाचेर जे इन्फ्लुएन्सर्स आहा आनी फेसबुकाचेर जे ब्लॉगर्स आहा ते सगळे हे आमची गोंयची वाट लायता. म्हाका दिसता आयज धाकटोसो पासून तरी गोंयान एक इशू जालो जाल्यार हे व्हडले हें करून दिसतो इशू लो करता. आमचे गव्हर्मेंटान आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. टॅक्सीवाले म्हणटा सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक दोशी धरप बरोबर न्ही. आणि आज तो त्याच इन्फ्लुएन्सा खातीर जे ते म्हणटात, जे व्हिडिओ घालतात की आमकां माफिया हे ते करता म्हणून आमच्याच भावांनी आज तेजेर केस रजिस्टरूय केल्ली आसा पणजे पोलीस स्टेशनार. कित्याक हे चल्लां म्हणून लोक बरे उलयतले, नाका जाल्ले उलयतले, पण तुमी सोजमोन घेवंक जाय आमी गोंयकार म्हणून. आयज जर आमी लुट्टा, तुमी म्हणटा जावं कोण म्हणटा आमी लुट्टा जाल्यार ताका आन्सर गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय की आमी कशे लुट्टा काय म्हणून. वयल्यान आमकां क्वेश्चन करपाक जायना. टॅक्सीकारांक ना धरता तांणी सत्य परिस्थिती कितें आहा ती लोकांच्या फुड्यान हाडची आनी लोकां फुड्यान मांडची ती परिस्थिती. आनी बेश्टेच खंयचोय गुटलोन कोणायकूय गुटलोन टॅक्सीकार हातून इन्वॉल्व आसा हें म्हणपाक जायना. हांव रिक्वेस्ट करता तांचे कडेन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.